गोंयकारांक ताजें नुस्तें खावपाक मेळचें म्हूण गोंयचे लोक आनी काँग्रेसीन गोंया भायल्यान गोंयांत नुस्तें हाडपाचें बंद करपाची मागणी केल्ली. मात सरकार नाका थंय धांवता. सरकारांतले मंत्री पळवाटो काडटात. ताचे वयल्यान काँग्रेसीन केल्लो दावो खरो जाला अशें गिरीश चोडणकार म्हणटा. एक्चुअली गोंयकार आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी हांचो डिमांड आसा की इम्पोर्ट ऑफ फिश बॅन करात. तेन्नाच गोंयच्या लोकांक कॉन्फिडन्स येतलें की नुस्त्यान फॉर्मलीन ना. पूण हो सरकार आजुनूय फिश माफिया खातीर काम करता हें आयज परत सिद्ध जालें. आनी जो प्रश्न काँग्रेस पक्ष परत परत रेज करतालो फॉर्मलिनाचो की आजुनूय फॉर्मलीन आशिल्लेंच नुस्तें विकता म्हणून, ते आयज ह्या 3 मंत्र्यांनी प्रूव केलें की काँग्रेस कितें सांगताले तें सारकें म्हणून. कदाचित ते उलोवन तेणी ते सांगपाक शकना कारण ते मिनिस्टर, पूण तेणी जेन्ना इंटरनॅशनल एजन्सीक आमी इनवॉल्व करतले म्हणून सांगलें, तातूंतल्यान ते प्रूव जालें की आजुनूय फॉर्मलीन आशिल्लें नुस्तें विकतात. सरकारांतले हे मंत्री जे हांगा थंय नाचतात ते फक्त नुस्तेकार माफिया आनी तांचे कडल्यान मेळपी हप्ते बंद जायत म्हूण. गोंयकारांचो मोग आसलो जाल्यार गोंया भायल्यान नुस्तें हाडपाचेंच बंद करतले आसले असो आरोप काँग्रेसीचो अध्यक्ष चोडणकारान केलो. गोंयकाराच्या मोगान जर ते थंय एक जाल्ले जाल्यार ते पणजे बसून डिसिजन घेता आशिल्ले आनी फिश बॅन करता आशिल्ले इम्पोर्ट. आज ते न करता ते मडगांवान वयतात आनी थंय डिसिजन घेतात की फॉरेन एजन्सीक इनवॉल्व करता. फॉरेन एजन्सी म्हणलें म्हणटकर तितून भितर आनी स्कॅम, फॉर्मलिनाच्या स्कॅमा भितर आनी स्कॅम जाता. त्यो एजन्सी येयल्यो म्हणटकर थंय सगळें कमिशन आनी सगळें सेटींग सगळें सुरू जालें एक. सो कोणाचें वायट हितून सुद्दां हांकां करप्शन दिश्टी पडटा. नंबर 2, म्हाजे कोतान नुस्त्याचो सेल इम्पोर्ट जो जाता तेजो सेल बंद जाल्ल्यान खुबशे लोकांचे जे कमिशनाचो वॉल्यूम आशिल्लो तो कमी जाला आसता, अर्द्यान पडला. सो चड जें टेन्शन आसा तें कमिशनाचें टेन्शन, नुस्तें गोंयकारांचें टेन्शन न्ही. कारण इम्पोर्ट ऑफ सेल जो तेजो सेलूच जायना, गोंयकार नुस्तें घेवपाक वचना जाल्यार आयज हे सगळे जे फिश माफिया आसा ते बोवाळ मारतात, ते डिस्कावंट मागतात. इतले हप्ते कशे दिवपाचे, आमगे सेलूच ना. सो हो सगळो जो कॉन्फिडन्स जो आसा हो कॉन्फिडन्स फिश माफिया खातीर, लोकां खातीर न्ही. जे पळय नुस्तेकार विकपी आसा सगळे जे इम्पोर्ट नुस्तें करतात, हे माफिया खातीर, माफिया भितर कॉन्फिडन्स करपाक की तुमी कितें आशिल्लें तें चालू दवरात. आमी हे पळय सगळे फॉरेन एजन्सी लोकांक विश्वास निर्माण करता. जो मेरेन तूं इम्पोर्ट ऑफ फिश बॅन जायना तो मेरेन हो विश्वास येवपाक कठीण. नुस्तेकार माफियांचो मोग आशिल्ले मंत्री म्हणटात की गोंयांत नुस्तें हाडपी गाडयांक खात्यांची परवानगी सक्तीची केल्या. मंत्र्यांचें हें खरेंच आसा, पूण परवानगी सगळे नेम मोडून दिवपाची तरतूद मंत्र्यांनी फाटल्या दारान केल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला. आयज लायसन्स कोणा दिता जाल्यार FDA ऑफिसां वचून पळोवपाक जाता कोणाक तुमच्यांनी की जे लायसन्स इश्यू केल्ले आसात थंय फॉर्मेलिटी करून तांकां लायसन्स मेळ्ळ्या काय ना ती कळटली तुमकां. जो कन्सर्न ऑफिसर लायसन्स दिवपाचो आसा ताका बायपास करून ही लायसन्स दिल्ली आसा, जातूंतल्यान लोकल बॉडीचे जे परमिशन जाय म्युन्सिपालिटीचे बीन ते म्युन्सिपालिटीचे परमिशन बी सगळें बायपास करून हें दिल्लें आसा. जो हेजो कंट्रोल एक्चुअली कांयच ना, ते फक्त लोकांक पिशांत काडपाचो प्रयत्न सुरू जाल्ले आसा. सो ते लायसन्स सुद्दां इश्यू केल्ले आसा थोड्या ट्रकांक बी, ती सुद्दां इल्लिगली इश्यू केल्ले आसा. आनी जेन्ना ते सांगता की इंटरनॅशनल एजन्सी इनवॉल्व करता म्हणजे तुमचो सगळो भारत देशाचो वयलो जो विश्वास आसा, कित्याक आमचे आयज टॉप सायंटिस्ट इंडियेचे आयज तांकां फॉरेन वेगळे वेगळे एजन्सीन काम करतात. म्हणजे तुमी सगळ्यांनी आयज इंडियेचे जो सायंटिस्ट आसा, इंडियेची ज्यो एजन्सी आसा त्या एजन्सींचो अपमान आसा. फक्त तुमच्या कितें तरी हें करपाक
म्हणजे तुमचे लेवल खंय पावले 3 मिनिस्टर म्हाका दिसले हो फिशरीज मिनिस्टरी हितून ना काय म्हणून ह्या दोनूच मिनिस्टर आशिल्ले कारण अशें दिसलें पूण आयज प्रूव जाता की हो फिशरीज मिनिस्टरी बी तेंच्या बरोबरच पार्टनर जातलो आसा कारण इतले पयस तांकां ट्रॅव्हल करून मडगांव वचून हें सगळें जाहीर करपा पडटा सो इतली खडपट कित्याक करता कळना इम्पोर्ट ऑफ फीश बॅन करा मरे काबार मरे सगळे इश्यूज लोक डिमांड तेच करतात लोकल फीश आसा ते आमकां खावनी